Nossa Senhora de Belém Igreja व Our Lady of Belém Church हेंच तें चांदोर गांवांत उबें आसलेलें कातोलीक लोकांचें मुखेल देव मंदिर. ही इगोर्ज 1945 वर्साक बांदलोली. जानेराचे 6 तारखेर तेग रायांची परब जाता ती हेच इगोर्जींत. व्हडा गोणगणान गांवचो लोक ही परब समारंभतात. तेच परी जायतो लोक पयस पयस थावन हे परबेक येवन हाजीर जातात आनी बेलें सायबिणीक आर्गां दितात. इगोर्जेच्या दावे वाटेन पळयल्यार आमकां एक सोबीत सुंदर फातिमा सायबिणीक भेटयलोलो ग्रोटो दिसून येता. आदीं थावन हो आसूंक ना, पूण उपरांत सुमार 2000 वर्सांतल्यान तो बांदलोलो. इगोर्जेच्या उजव्या वाटेन क्रिस्तो रेयाची इमारत आमकां दिसता. सुमार 15,000 लोक हे आमचे आस्कारीन बेलें सायबिणीच्या आसऱ्या खाल जियेतात आनी तीच आमकां दर एका चांदोरकाराक सांबाळटा होच आमचो विस्वास. इगोर्जेच्या फुडल्यान वेटेल्या रस्त्यान मातशे फुडें गेल्यार सुमार 600 मेत्रां पयस एका ल्हान दोंगुर्लेचेर एक कपेल आमकां दिसता. नोसा सेन्योरा दे पिएदाद वो आवर लेडी ऑफ पायटी पिएदाद सायबिणीक भेटयलोलें हें कपेल. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत 9 दिसांची तयारी करून 10व्या दिसाक व्हडा धोबाज्यान आमी तिची परब पाळटा. ह्या ल्हान दोंगुर्लेचेर रावन एक भोंवती नदर मारल्यार सोबीत देखावो आमकां दिसता. भोंवडेकार तर आमच्या चांदोरच्या गांवांक भेट दिल्या बगर परत आपल्या गांवांत वचेच ना. मनाक शांती आनी समाधान दिवपी झाडां पेडांनी भरलोलो आमचो गांव. इगोर्जेच्या फाटल्यान व मुखेल इगोर्जेक तेंकून आसा गांवचें पारोकियल इस्कॉल सेंट जोसेफ्स एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. बागेवन जुजेक भेटयलोलें हें इस्कॉल. इगोर्जेच्या सामकाराक आसलेलें व्हडलें घर आख्ख्या संवसाराक फामाद. इगोर्जेकतान कावरी वेताना वाटेर आसलोली खांडी आनी थंय आसलोलो खुरीस आमकां दिसता. सांजे वेळार थंड शितळ वाऱ्याचो भोग आमकां हांगासर मेळटा. आदीं पुर्तुगेजांनी बांदलोलो ल्हानसो पूल ह्या देखाव्याची सोबिताय वाडयता. गुडी पारोडा थावन आमच्या गांवांत भितर सरतना आल्मा खुरीस आमकां दिसता. हो खुरीस 1982 वर्साक एका गांवच्याच हिंदू भावान फुडाकार घेवन बांदलोलो. दर वर्साक नोव्हेंबराचे 2 तारखेर कावरी वाठारांतलीं भाव भयणां फुडें सरोन ताची परब घणघणान समारंभतात. आदीं खूब फामाद आसलेलें ओयलें थोडें तर आजून जिवें आसा आनी सुंदरूय दिसता. 5व्या रोंगान भरलोलो आनी उदकां जोरींनी नेटयलोलो गांव आमचो भोव सोबीत सुंदर. कावरी वाठारांत आसलेलें कपेल भाग्यवंत आंतोनीक भेटयल्लें आसा. जुन्याचे पयलेर त्रेजेना सुरू जावन जुन्याचे 13 तारखेर भाग्यवंत आंतोनीची परब. कपेलाच्या फुडल्यान आसा खेळा मैदान आनी फाटल्यान दिसता आमचेच गांवचो तेच परी पारोडा गांवांत आसलेले ओरिश्ट दोंगर. माड आनी माडयांच्यो संत्र्यो तर आमच्या गांवांत भरपूर. ल्हान मोठे उदकाचे व्हाळ हे आमच्या चांदोरच्या गांवांत दिसतात. खुशावती नदी आमच्या गांवांक तेंकूनच धांवता ती आमकां दिसता. नदयेर आसलोलो पूल चांदोर कोटा आनी पारोडा असो असोल्डा वाठार एकठांय करता आनी लोकांक खूब सोंपेपण दिता. कोटा वाठारांत उबें आसलेलें कपेल सांत तियागाक व भाग्यवंत जाकोबाक व सांत जेम्साक भेटयलेलें आसा. जुलयाच्या 16 तारखेर नवें सुरू जावन जुलयाचे 25 तारखेर हांगासर फेस्त जाता. चांदोरचो मिर्याजिरें आनी पारोडाचो कौटुंबी वाठार एकठांय करपी हो लोखणाचो पूल.
आदीं हांगासर लोक व्हड्यान एके वाटेन थावन दुसरे वाटेन वेतालो. गांवांतल्यान पासार जातेली रेल्वे आनी आसलेलें रेल्वे स्टेशन आदीं थावन जायत्या फायद्याचें जातालें. पूण फुडें कितें काय? चर्चीज ऑफ गोवा ड्रोन सिरीज हो आसलो 5वो व्हिडिओ.